शेतकी मंत्री, शेतकी संचालक आणि बाकीच्या मानेस्तांनी गोयच्या 17 भुरग्यांक दापोली कृषी विद्यालयात शिकपाक लेटरां दिली। सरकाराचो संकल्प सिद्धीत जावंक जाय त्या खातीर शेतकी मळार उदेत्या तज्ञांची भूमिका म्हत्वाची आसतली। फक्त डिग्री घेवंक वा आवय बापूय सांगता म्हूण शिकचे परस शेतकी मळार मोठो स्कोप आसा हे चिंतून फुडें सरचे म्हूण विजय उलयलो। गव्हर्मेंटाची सगळ्यांत व्हडली चॅलेंज आज जी आहा म्हणटा ती शेतकाराचें इन्कम जो आहा तो डबल करपाचो 2022 मेरेन। ही फकाणां न्ही, इट इज इजियर सेड दॅन डन। आनी हाजे खातीर सायन्स म्हणटा ती मदीं येता। सायन्स कित्याक येता? कित्याक तुमी जें कितें शिकून येतले ते एडवायजाचेर तो शेतकरी वतलो आनी ताजेर ताजो इन्कम वाडटलो असो सरकार होप करता। दीस इज द होप ऑफ द गव्हर्मेंट। पडीक जमनीर शेतकी उत्पादना खातीर खंय सरकार कायदे हाडपाचो आसा। हांव आतां इन द नेक्स्ट मंथ आय एम गोइंग टू कन्सल्ट लिगल एक्सपर्ट्स टू ब्रिंग इन अ लेजिस्लेशन टू मेक कम्युनिटी फार्मींग इन्स्टिट्युशनलायज्ड। म्हळ्यार ताका एक कम्युनिदाद आमच्यो ज्यो आशिल्ल्यो, आमचो जो पयलो गांवकारी सिस्टम म्हूण आशिल्लो, वोच जर आमी परतो हाडलो जाल्यार सगळीं पडंग शेतां जी आज पडंग उरतात ती कल्टिवेट जावपाक मेळटली जावंक आमकां दिश्टी पडटली। कम्युनिटी फार्मिंगाक पुश दिवपा खातीर सरकारान लेजिस्लेशन करचें पडटलें। कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगूय करपा खातीर लेजिस्लेशन हाडचें पडटलें। म्हाका जाल्यार दिसता की हें केल्यारूच आमी सगळी शेती, सगळें गोंय म्हणटा तें 5वें दवरूंक शकतले। येणावळ वाडोवंक एग्रो टुरिजम, फ्लोरिकल्चर, ऑर्गॅनिक फार्मिंगात शेतकारांनी लक्ष घालचें म्हूण शेतकी मंत्री उलयला। In future, evolving the concept of agri-tourism. We want to actually promote floriculture estates in the state. की फ्लोरिकल्चराक 500 कोटी रुपयाचो इम्पोर्ट ऑर्किडाचेर आहा। ही 500 कोटी हांगाच जर आमी प्रोड्यूस केली जाल्यार हांगा आमकां सेल मेळूंक शकता। नेक्स्ट इज ऑर्गॅनिक फार्मिंग। ऑर्गॅनिक फार्मिंग इज अ प्रोग्रेसिव्ह थिंग। सो ऑल दीस थिंग्स आर टू बी are all intertwined and they have to be modulated to see that maximum returns come to the farmers, come to the state and come to you personally. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार।